इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. थकलेल्यांक धैर्य दिवचे एक उतार सांगूंक हांवें साना सावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळी तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटोंक ना, हांव फाटीं सरोंक ना. म्हाका मारतेल्याक हांवें म्हजी फाट दाखयली, म्हजे खाड ओडतेल्याक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केन्या आनी तिपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. म्हाका नीत करून दिता तो लागींच आसा, तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत? आमी सांगाता सदरे मुखार वसोवया. म्हजे विरोध कोणाचो धावो आसा, तो म्हजे मुखार रावो. पळया, सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. हांव गुन्यांवकार म्हूण कोण थारायत? पळया, सानशीन केल्ल्या वस्त्रा भाशेन ते झरोन वेतले. देवाचे उतार हे. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. म्हज्या भावांक जाला हांव परखो, म्हजेच आवयच्या भुरग्यांक परदेशी. तुज्या घरा पासत म्हाका आसा ते उर्बेन म्हाका ग्रास इला. तुजी निंदा करतेल्याने केल्ली निंदा म्हजेर पडल्या. उपास करून हांवें म्हजी कूड दंडयली, पूण ह्या पासो ते म्हाका केंडूंक लागले. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. म्हज्या कानांत तांणी वीख घालें आनी म्हजे तानेक म्हाका पियोंक शिरको दिलो. तांचे मेज तांकां एक सांपळो जावं, तांची जेवणां तांकां एक पास जावं. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. बैला प्रास, शिंगा आनी गेळा आसलेल्या पाड्या प्रास हे सर्वेस्पराक अदीक मानतले. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. कित्याक सर्वेस्पर दुबळ्यांचे मागणे आयकता, बंदेंत आसलेल्या आपल्या लोकांचो तो तिरस्कार करिना. सर्ग आनी संवसार, दर्यो आनी तांतू भोंवता ते सगळे ताची स्तुती करू. श्लोक. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. ह्या तुज्या प्रसन्न काळार म्हाका कान दी. मातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत नांवाचो प्रधान याजका सरशी गेलो आनी म्हणलो, हांव ताका तुमचे आदीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? तांणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली. आनी त्या दिसा तावन ताका धर्ण दिवंक एक बरो संद्राप तो सोदतालो. फूग नाथल्या उंड्याचे परबेच्या पयल्या दिसा शिस जेजू सरशी येवन म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचे जेवण तयार करी जाय म्हूण तुजी कुशी? जेजून तांकां सांगलें, शहरा भितर फालान्या मनशा सरशी वचा आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हजो वेळ लागीं पावला. हांव म्हज्या शिसा सांगता, तुज्या घरा पास्काचे पर्वण करता. जेजून सांगलेल्या प्रमाणे शिस गेले आनी पास्काचे जेवण तांणी तयार केलें. सांज जाताच आपल्या 12 शिसा सांगता जेजू जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदलो एकलो म्हाका गथान पराधीन करतलो. शिस आकांतले आनी एक एकलोस हांव उबे तो सोमया अशें विचारी लागलो. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, जाणें म्हजे सांगता पलघनांत हात घाला, तो म्हाका पराधीन करतलो. मनशापूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता ते खरें, पूण ज्या कोणा मुखांत्र मनशापूत पराधीन जाता ताका हाय कटाकटा. जल्मोंकच नाथलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें? तितल्यार गथान पराधीन करूंक वेतल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्री. जेजून जाप दिली, तुंस ते सांगताय. देवाचे उतार हे.